आयज आमी आसा पिलेन म्हारा पंचायतीकडे आणि पिलेन म्हारा पंचायतीकडे आयज या कामाचो आमी शुभारंभ करता। हे काम जावन आसा वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम वेरे मानशेर अप टिल डॉक्टर विलीज हाऊस, वायडनिंग अँड हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड। या कामाची अत्यंत गरज असलेली, जसे सगळ्यांनी आदलो सरपंच अमरनाथ गोयेकर, तसोच संदीप बांदोडकर प्रेझेंट सरपंच, सगळे आमचे डेप्युटी सरपंच सोहन मालवणकर इतले मेंबर आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी उलोवन दाखयलेले आसा। आणि हेच्या पयलीं ते खंत व्यक्त करून दाखयताले की कशें हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, गार्बेज मॅनेजमेंट प्लांट आसा, आणि गार्बेज मॅनेजमेंट प्लांटाचे इंडस्ट्रीचे जे आरएमसीचे सुद्धा व्हडले व्हडले ट्रक्स या शेतांनी पडलेले आसा। कदंबा बस लोकांक घेऊन या शेतांनी पडलेले आसा, सकयल स्लायड जावन सकयल देवलेली आसा। जो कम्युटर आसा ह्या रस्त्याक गाडी चलयता जावं बसीन प्रवास करता, समज एक फास्ट व्हेकल येयली, ऑटोमॅटिकली तेजी गाडी सकयल पावता। हांगासर म्हाका मेन रिजन दिसता, आपलो बांद हो व्हडलो आसलो, हो बांद खंय तरी शेताची कामां करता आसतना ती नडणी काडटा पळय, तेन्ना ते इल्ले तासून तो अशी कशें करीत आतां सारको डांबराचेर सारको सकयल गेल्लो आसा। ह्या रस्त्याक करपाची गरज असलेली या टोटल कामाचो एस्टिमेट जावन आसा अराउंड 2 crore 30 lakh सुमार फुल कामाचो एस्टिमेट। आनीक हे काम थोडे कडेन पेवर्स डॉक्टर विलीच्या दारान थंयसर जो आमचो मोहन केरकर आसा त्याच्या दारान थोडे पेवर्स थंयसर परत रस्तो फुटता, त्या दारान पेवर्स आणि बाकीचो एंटायर रोड विल बी हॉट मिक्स्ड। तशेंच सायड शोल्डर्स आमी करतले, सर्टन जंक्शन जेचेर ब्लायंड स्पॉट्स आसा तिचे कडेन जालो आसा, विथ द हेल्प ऑफ लोकल पंचायत तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेलो आसा। ते लोकांकडे उलोवन, कन्सर्न लोकांकडे लँड ओनराकडे उलोवन थंयसर थोडेशे आमी ब्लायंड स्पॉट्स आमी काडटले, स्लोप्स थोडे जाता तितले ग्रॅज्युअल करपाक प्रयत्न जातले। जे साको मदले आसा, जशें अजयान म्हटलां, 2 साको सारखे डायबलेटेड कंडिशन आसा आणि ते मानशेचें काम चालू आसतना ते काम आमी हातीन घेतात। तशेंच म्हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची पिलेन कोमजातीचे, तर कोमजातीन आमकां ही एनओसी दिलेली आसा हे काम करपाची। तेका लागून स्टीवन आणि तेची फूल कमिटीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच सगळे लोकल्स जे आमचे आसा त्या लोकलांनी आमकां हांगासर सहकार्य दिल्या बद्दल हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच पिलेनकारांक हांव आश्वस्त करूंक सोदतां की आमी तांकां खूब तेंच्यांनी कश्ट सोंसले बिकॉज ऑफ डिगींग ऑफ द रोड्स, आणि संपूर्ण पिलेन आयज सामको मायनिंग एरिया जाता पळय तसो जावन रावला। हेजें मेन कारण आसा आमी थंयसर पायपलायन घातलेली आसा, उदकाची पायपलायन्स आसा। आतां आमी सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स हांगासर पिलेनान एक नवो ट्रान्सफॉर्मर घातला, आणि सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स अपग्रेडेशन आसा, अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा। हेका लागून हे खंय तरी त्रास लोकांक सोंसचे पडल्या, पण इमिजिएटली काल हेजे इन्स्पेक्शन जाला आणि एका टीएस मेळ्ळा फुडें रोखडीच द फायल वील गो फॉर टेंडरिंग, आणि आमी इमिजिएटली हे काम विदिन 15-20 days, ते 15-20 दिसा भितर आमी हेजे सगळे काम रिइन्स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डिगींग रोड्स आमी चालू करतले, अँड फॉलोड बाय इट वील बी हॉट मिक्सिंग। खूप वर्सां जाली ह्या रस्त्याक, आमी खूप प्रपोजल खूप धाडटाले की रस्तो वायडींग जावचो, बरो जावचो, कित्याक खूप डेंजर रस्तो आसलो, खूप फावटी एक्सिडेंट जाताले। आमकां खूप प्रपोजल आसले की हो रस्तो हे करचो म्हणून, जे दिसान हो फुडाकार घेतलो आनी हो रस्तो वायडींग करपाचें काम ताणें घेतलें। अशीच आनी खूप कामां ताणें घेतलेलीं आसा, अशीं कामां जावची। आमचो ह्या कामाक सदांच ताका सपोर्ट आसतलो आनी सदांच आमी वांगडा रावन एक काम करतले। स्ट्रेट रोड जाल्लो आसा आनी हो रोड इतलो डेंजर आसलो की हाका व्हडली वलतां आसा, खूब प्रॉब्लेम जातालो। हांगा वयतारी खूब आसा, गाडयो लोकांचे चड जातालो, खूब प्रॉब्लेम जातालो। तेन्ना आमचे MLA इनिशिएटीव घेवन हो रस्तो केल्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा, आणि कन्सर्न मिनिस्टर PWD मिनिस्टराकूय थँक्यू म्हणटा, कारण तेंच्यांनी भर दिवन हो रस्तो आमकां बरे भशेन करपाक दिला, त्या बद्दल थँक्यू।